नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। प्रुडंटान उक्ताडार हाडिल्ल्या आयडीसी स्कॅमाचेर केपेंचो आमदार बाबू कवळेकारा कडेन ना पटपा सारकें स्पश्टीकरण। प्लॉट मेळटलो हाची ऑर्डर काडचे पयलींच वॉटसन फार्माक आशिल्ली खात्री। पळयात स्कॅमाचो भाग 2। वास्कोची नाफ्ताची पायपलायन 1-2 दिसां भितर जाता सुरू। दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान जुवारीक दिली मान्यताय। मात सुरक्षेच्यो अटी खरपणान पाळपाचो आदेश। इंधनाच्या तुटवड्याचो प्रस्न सुट्टलो। वेंचणुकेच्या खर्चाची फटीची वा चुकीची म्हायती दिल्यार उमेदवारांक थारायतले 3 वर्सां खातीर अपात्र। वेंचणूक आयोगाची राजकीय पक्षांक शिटकावणी। आयोगान केले नेम कडक। विधानसभा वेंचणुकेन 40 मतदारसंघांनी उमेदवार उबे करपाची युगोडेपान केली घोषणा। युगोडेपा म्हणटा सभापती कडेन आसचे न्ही पक्षांतराच्या केशींनी निर्णयाचो अधिकार। पुण्यातल्या रंगसंगीत एकांकिका सर्तीन साईनाथ परबाची ही वाट दूर जाते एकांकिका पयली। सर्तीतल्या यशाचेर साई खोशी। मात गोंयान तालमी खातीर सुवाती नात म्हूण उक्तायली खंत। आनी खेळामळार पोलो कप जिखपाच्या औदुंबर हेदेच्या हावेसाक लागलो ब्रेक। चेन्नईच्या रेसीन 5वो राउंड बाबत गेल्ल्यान हेदे देंवलो 4थ्या सुवातेर। फुडल्या म्हयन्यांत नोयडान चॅम्पियनशीप जिखपाचो विष्णू प्रसादाक विस्वास। आता खबर विस्तारान। प्रुडंटान सोमारा उक्ताडार हाडिल्ल्या आयडीसी स्कॅमाचेर केपेंचो आमदार बाबू कवळेकाराक पटपा सारकें स्पश्टीकरण दिवप जमूंक ना। ह्या प्रकरणांत बाबूचेर जाल्ले आरोप आनी प्रुडंटा कडेन आशिल्ल्या पुराव्या विशीं जाप विचारली तेन्ना बाबून स्पश्टीकरण दिवचे परस फोनावेलें संभाशण सोंपप पसंत केलें। वॉटसन फार्माक प्लॉट मेळटलो हाची आयडीसीन ऑर्डर काडचे पयलींच खात्री आशिल्ली। तांणी ऑर्डर येवचे पयलींच पयशे भरिल्ले। सगळें सेटिंग जाल्लें हें आज प्रुडंट उक्ताडार हाडटा। पळयात हो रिपोर्ट। प्रुडंटान सोमारा उक्ताडार हाडिल्ल्या आयडीसीच्या प्लॉट स्कॅमांत बाबू कवळेकारा कडच्यान पटपा सारकें स्पश्टीकरण येवंक ना। राजकारण्यांच्या फामिलींतल्या लोकांक धंदो करपाचो अधिकार ना अशें प्रुडंटाक म्हणपाचें आसा काय कितें असो वाद सुरवातीक बाबून घालून पळयलो। आयडीसीचो प्लॉट 3.5 वर्सां वापरिनासतना कित्याक उरलो हाचें कारण सांगपाचो हे बाबून यत्न केलो। माझे सावित्री पॅकेजिंग पळय म्हाजो इंडस्ट्री हा म्हाका 16 वर्सां जाली वेल्मा फॅक्टरी हा कळ्ळो न्हू। आनी राजकारणाक येयले सगळी जाली म्हाका 13 वर्सां म्हणजे जिल्ला बिल्ला धरून सगळे। आयडीसी चेअरमॅन म्हणटो गेली 5 वर्सां पण 16 वर्सां पयलीं म्हाजी फॅक्टरी हा ते बी सावित्री पॅकेजिंग प्रोडक्ट म्हणून वेल्माचो 16 वर्सां मागीर फॅक्टरी चलता। आनी ती फॅक्टरी जर एक्सपान्शना खातीर जर आमी एक हे घेवन दवरलो प्लॉट आनी मागीर जर तो म्हणजे आमी बिजी असल्या कारणान राजकारणाक बिजी लोकांच्या बोवाळांक बिजी असल्या कारणान तेचेर आमी थंय चालू करपाक शकलो ना एक गजाल वेगळी। पण धंदो खंयचो वाडोवप म्हणल्यार तूं म्हाका दिसना कित्याक म्हणजे हांवें चेअरमॅन जालो म्हणून म्हणजे फॅमिलीक कोणी बिझनेस करप ना अशें कितें आसा। ह्या प्रकरणाचेर तुजें कितें तें सांग अशें म्हणटकीच बाबून अशी प्रतिक्रिया दिली। कांय उलयलोच ना। तुमी म्हाका पळय कशें खंयचे प्लॉटाचे कितें उलयता कशें कित्याक ह्या दिसांनी जे कितें मॅक्झिमम कितें येता पळय न्हू
त्या सगळेच हांव सांगपाक गेलो जाल्यार तितून निम्यानी म्हणटा अशें कांयच तथ्य नसले आसता. पण तरी पूण हांव कितें करता, हांव ते बरें खरें खोटें करपाक गेल्लो मुद्दम कित्याक तेतूंकच रावचें पडटा. हांवें एक दिलें, मागीर दुसऱ्यान कोणी आनी परत दिलें, मागीर परत हांवें दिलें. म्हणजे आमी तेतूंक हे 3-4 म्हयने काम करपाचें सोडून आमी तेंच दिवपाक गेलो जाल्यार आनी हें न्ही रे, म्हणून हांव कांय दिलेंच ना. पूण प्रुडंटान सरळ प्रस्नाक हात घालतकर बाबून फोनावेले उलोवपूच कशे तरेन बंद केले ते पळयात. 15,000 स्क्वेअर मिटर लँड आसा न्हू वेर्णाचो, वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन, तो वृषाल एंटरप्रायझिसान घेतलेलो तुमच्या मिसेसीन. त्या संदर्भात तो रिपोर्ट आसा की तिजे कडेन तो 3.5 वर्सां उरलो, तेजेर कांय काम जावंक ना आनी तरी आसतना आयडीसीन तो परत घेवंक ना आनी 90 लाख रुपया प्रिमियम पे केल्ले. हॅलो हॅलो सांगा राकेश. सांगात राकेश, हांव तुका करूं परत करूं, म्हाका मात सांग, हांव कसलो परत करूं. ओके बरें. बाबू कडेन उलयतकीर आयडीसीच्या प्लॉट स्कॅमात आयडीसी आनी बाबूची घरकान्न सावित्री कवळेकार कशी घुसपल्यात हाचेर आनीक उजवाड पडलो. हांगा पळयात. सावित्री कवळेकार आनी हेरांच्या वृषाल एंटरप्रायझीसच्या नांवावेलो 15,000 चौखण मिटरांचो प्लॉट वॉटसन फार्माच्या नांवार करपाचो आदेश आयडीसीन काडलो 23 नोव्हेंबर 2010 ह्या दिसा. अजापाची गजाल म्हणल्यार प्लॉट नांवार जावचे एक दीस पयलींच म्हणल्यार 22 नोव्हेंबर 2010 ह्या दिसा वॉटसन फार्मान 22 लाख रुपया ट्रान्सफर फी भरिल्ली. लक्षांत घेवपा सारकी गजाल म्हणल्यार 23 तारखेर ट्रान्सफर ऑर्डर येतली हें वॉटसन फार्माक एक दीस पयलींच कशें कळ्ळें. हरशीं एकदां ऑर्डर आयले उपरांतच फी भरपाची आसता. आतां सयो कोणी केल्यात ते पळयात. आयडीसीचो मुख्य सरवेवस्थापक अजित नायक, वॉटसन फार्माचो CS मुरलीधरन, वृषाल एंटरप्रायझीसाची सावित्री कवळेकार. ह्या वेव्हारांत आयडीसीचे अधिकारी आनी हेर घुसपल्यात आनी एकामेकांच्या बरेपणानच हें घडलां हें स्पश्ट जाता. ह्या वेव्हारांत आसात कोण? आयडीसीचो अध्यक्ष, मुख्य सरवेवस्थापक आनी अध्यक्षाची घरकान्न. आयडीसीचो अध्यक्ष आनी मुख्य सरवेवस्थापका आड पुलीस कागाळ केल्या, मात अजून मेरेन पुलिसांनी ती नोंद केल्ली ना. ब्युरो बरोबर आमचो ज्येष्ठ खबराकार राकेश कानोळकार. वास्कोची नाफ्ताची पायपलायन परत सुरू जाता. नागपूरच्या कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्हसान मान्यताय दिल्ल्यान दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान जुवारीक ही पायपलायन चालू करपाक सांगला. मात सुरक्षेच्या नदरेन सगळ्यो अटी खरपणान पाळच्यो हेवूय कंपनीन स्पश्ट केला. मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण 1-2 दिसां भितर ह्या लायनींतल्यान मुरगांव बंदरावेल्यान डिझेल पुरवण जातली. मागीर केरोसीन, पेट्रोल आनी उपरांत नाफ्ता सुट्टले. फाटल्या 2 म्हयने ही पायपलायन बंद आशिल्ल्यान गोंयान इंधनाचो तुटवडो जाल्लो. 2 म्हयन्यां पयलीं वास्को जाल्ल्या नाफ्ता दुर्घटनेत 5 जाणांक मरण आयिल्लें. थळाव्या लोकांचे संसार उगड्यार पडिल्ले. ही घडणूक कोणूच विसरूंक शकचो ना. कंपनीचे कांय प्लांट बंद केल्ले म्हूण कामगारांक कांय दीस घरा बसपाची वेळ आयिल्ली. 8 दीस पयलीं जुवारी इंडियन ऑयल टँकिंगाक पायपलायन सुरू करपाक NOC मेळिल्ली. हाचेर दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यानूय पायपलायन परत सुरू करपाची ऑर्डर काडली. बिरेस्तारा ह्या घडणुकेक 2 म्हयने पुराय जातात आनी बिरेस्ताराच्यानच ही पायपलायन सुरू जाता. परत अशी घडणूक घडची न्ही म्हूण जिल्लोधिकाऱ्यान कंपनीक खबरदारी घेवची म्हूण कांय नेमूय घाल्या. बिरेस्तारासावन मुरगांव बंदराचेर बोट लावन पयलीं डिझेल घेवपाक सुरवात जातली. मागीर बाकीच्या इंधनाचो विचार जातलो. To allow them to recommission with a number of conditions. Okay. And the permission has been given now for recommissioning with a stringent condition that the first product to be pumped should be diesel. Okay. And permission is given only for pumping of diesel at the moment. Okay. And what about other fuel like kerosene or petrol? No, the first product which has been allowed to be pumped is diesel. And everything goes okay, then other products will follow. आतां गोंयकारांक पेट्रोल आनी डिझेलाचो उणाव भासचो ना. इतले दीस चलिल्ली शॉर्टेज आतां तरी ना जातली अशी आस्त आसा. वास्कोच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार आनी पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार राकेश कानोळकार. वेंचणुकेच्या खर्चाविशीं फटीची वा चुकीची म्हायती दिल्यार उमेदवारांक 3 वर्सां खातीर अपात्र थारायतले अशी शिटकावणी वेंचणूक आयोगान सगळ्या राजकी पक्षांक दिल्या. आयोगान हे वेंचणुके खातीर फाटल्या वेंचणुके परस आनीकय कडक नेम आनी मार्गदर्शक तत्वां लायल्यात. बिगर सरकारी संघटना आनी आपमजत गटांच्या खात्यांचेरय आयोग नदर दवरतलो. वेंचणुकेंत पयशांचो गैरवापर आळाबंद हाडपा खातीर आयोग मोहीमच उगडपाचो आसा. पळयात हो रिपोर्ट. 2012 वेंचणुको घेवपा आशिल्ल्या 5 राज्याच्या मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यांक केंद्रीय वेंचणूक आयोगान नवी मार्गदर्शक तत्वां आनी नेम धाडल्यात.
येता ते वेंचणुकेत हे नेम आनी तत्वां पाळपाची सक्ती आयोगान सगळ्या संबंधितांक केल्या. वेंचणूक आयोगान थारायिल्ली मार्गदर्शक तत्वां. फ्लायिंग स्क्वॉड. वेंचणुकेत बेकायदेशीर गजालींचेर नियंत्रण दवरपा खातीर दरेका मतदारसंघात फ्लायिंग स्क्वॉड. एका ज्येष्ठ पुलीस अधिकाऱ्या वांगडा 6 ते 7 जाणांचो स्क्वॉड. वेंचणुकेच्या खर्चाचेर नजर. खर्च निरीक्षक आनी सहाय्यक खर्च निरीक्षक दवरतले वेंचणुकेच्या खर्चांचेर नजर. भारतीय येणावळ सेवा, कस्टम आनी केंद्रीय अबकारी खात्यांतल्या अधिकाऱ्यांक निरीक्षक म्हूण नेमतले. खर्चाचे नजरेन संवेदनशील मतदारसंघांची वेगळी वळेरी करतले. व्हिडिओग्राफी. जप्त केल्लो सोरो आनी हेर सामानाची अधिकारी करतले व्हिडिओग्राफी. बिगर सरकारी संघटना आनी आपमजत गट. बिगर सरकारी संघटना आनी आपमजत गटाकडच्यान पयऱ्यान मागितले खर्चाचो अहवाल. खर्चाविशीं कागाळी नोंद करपा खातीर एक नियंत्रण कक्ष आनी खर्चाचेर नदर दवरपी अधिकाऱ्यां मदीं संपर्का खातीर खासा कॉल सेंटर आसतलें. खबरापत्र आनी मिडियाचेर नजर. खबरापत्रां आनी मिडियांत येवपी खबरो, जायराती, टीव्ही चॅनलावेले रिपोर्ट आनी खबरापत्राच्या दरेका बातमीचेर अधिकारी दवरतले नजर. बँकांच्या खात्यांचेर नजर. एखाद्या बँकेंतल्यान दिसाक लाखा वयर पयशे काडल्यार असल्या प्रत्येक वेव्हाराचो दर दिसा वेंचणूक अधिकारी घेतले बँकाकडच्यान अहवाल. लग्नाचे हॉल आनी समाज सभाघरांच्या वापराचेर नजर. वेंचणुकेच्या दिसांनी लग्नाचे हॉल आनी समाज सभाघरांनी जातल्या सुवाळ्यांचेर वेंचणूक अधिकारी दवरतले नजर. उमेदवार आनी राजकीय पक्षांनी तांच्या खर्चाची माहिती वेंचणूक अधिकाऱ्या कडेन दिवची पडटली. चुकीची माहिती दीत जाल्यार उमेदवार 3 वर्सां खातीर अपात्र थारतलो, अशी शिटकावणी आयोगान प्रसिद्धी पत्रकावरी सगळ्या राजकीय पक्षांक दिल्या. पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार राकेश कांदोळकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.